पळ गो हळे मा मेहनत म्हाका वाटला काही येवची नाका म्हणमो पाय दुखून हांव कसं करचें गो. हांव तागे लागीं उलयत म्हणटा ताका बुद्धी सांगता हांव जाल्यार विशय कसा म्हूण करेक्ट सांगात तुमी. हांव तावळी सांगलें मुगो तितलेंची ती चल्ली येईल गो धनंजय नाती हांव म्हाका हेल्प करत ती म्हूण चकुली दिल गो हावसून आनी दुवेन सेरून केलके तांगे ते कसं जालां म्हणल्यार तो जावईस मुगेलो कोण गो धनंजय जावई एक चूर समना खंय गो तो बेजवाबदारी मनुष्य ते दुवेक ताणें कळणशी वडीकोन दिल की कसं की माराय ती नाही तशीच नव्हे चले चेडवांक वडीकोन दिल्यार पुरो म्हणून आनम लेखता ती कळे री चले चेडव दुःख भोगतना आनम एक नमने संकट पावचे आमकां मी वनमाला वडीकोन दितरी आम्ही अनुभवसीत न्ही तशीची. हो आई सांचल्लीवे धनंजय बाबाजी नातीवे. होई गोहळे मा ते चल्लेनं सांगिल्लें पुरा तिने तिगेल परिचय कोण घेतिल्ले हांव धनंजय मम्मले नाती पवित्र म्हणून शिशी अज्जाक किडनी पत्तर जाल्ला ऑपरेशन करता म्हणला डॉक्टरन आमगेला तितलें दुड्ड ना ताकाच अम्मान चकुली चटणी पिट्टी रवे उंडो पुरो कोरून विकया म्हणली तर अज्जनाची तुमगेले हॉटलान हांवांनी सांगले तशी जावन आयली हांव म्हणली गो ती तितली पुरती तीन सांगतना हांव नमगनशी कशी अशी गो. तुम्ही सांगची होई म्हणता जाल्यार ती धनंजय बाबाजी नाती होई की नाही की म्हणून आमकां कशी कळतं सांगा ती. ते चलयेनं हेल्प करत ती म्हणतना मग एक पण आमगेल वनमालन अना म्हणलें म्हणकी दल्ल गो मिगेला आंत पुरती चिरडील म्हणकी दल्ल गो हळे मा तशी जावन हांव तिची चढते दुड्ड दिल गो. हा तुम्ही सांगची होई म्हणता एक कालांत आमगेल वनमाला कितले कष्ट भोगल्या ते गावांत असली एक हॉटेल सोडणशी पुराकडे भोवनो आपल्याला ओडी घे येती चकुली घे येती म्हणून कितले तीन लाल्लेला तांकां पुरा आयची दिसाक तिका त्या गावांत एक नाव आसा तिगे चकुली चिप्स ओडी हप्पड उपरा निमगून घेऊन घरा भागला जन येता ती होई हे प्रसंगतना तुम्ही सांगील करेक्ट म्हण दिसता राबाती हांव फाई आमगेल मेहनत लागी उलयता तिकी बुद्धी सांगता. हांव न्ही ताण मात्र आसतना ताण कसं नाही उरलेलं रे म्हाका बेजार नासिल गो सुरेखा लेद्राक बाबा लेद्राक पुरो तशी उरलेली मुगो एका एकी हॉटेलाक येवचें नाका म्हणलें मुगो म्हाका तें संकट तसं दर मनशान घरांत बसले रे सम दिसतवे सांग पळयतलें न्ही मिगेल जिवाक म्हाका सम दिसतवे कसं कुछ गो हांव हांगा बैसून हॉटेलाक गेले री हांव कॅश बॉक्सर बसता एकड तेकड भोंवता कशी मिगेल वेळ वता गो नुस्ती सांगची न्ही म्हाका काही हॉटेलान चडकाव ना हांव नातले रीची आमगेले म्हयन्यात चलोंक घेवन व्हरता गो हांव अशी वच्ची सांग आमकां प्राय कितले येता गो आमी चडका गो आमी कडे पक्ष आमगेल जेवण कित म्हण आमी चडका गो. तुम्ही बेजार कोण घेनाकत म्हणता हांव मेहनतला उलयता ताका बुद्धी सांगता कसे की ताका कोप येईल दिसता कंचकी कोप कंचवेर की कळला ताणे तुम्ही बेजार कोण नाका ती मना होर नाका ती इतल्या काय ते तुमगेल हॉटला तुम्ही तुम्ही यजमान. हांव त्या हॉटेला यजमान म्हण हांव केन्नाय लेखता ना गो यजमान कसं नसले री आमगेल महिना तुची तागेल हॉटेला बाप ताहणे हॉटेला येत तरी आमके गांवांत तू स्थान मान म्हण मेळलेले आमकां म्हण एक घर जालेले पुढे आमी कितले कश्ट भोगलीत गो पाप महिन्यातन मस्त ववण पावला हांव ना म्हण सांगना जाल्यार म्हाका हॉटेला येवचें नाका म्हणलें त्या म्हाका बेजार. बेजार कोण नाकत म्हणता कंचकी एक वाईट घडी आयला समजता वता आम्ही कोणाक अन्याय करनी ते समजता तुम्ही ಹೆಚ್ಚನ್ ಕಾಣಕತ್ತಿ ನಿದ್ದೆ ಐತಿ ನೀ ಸೊಳ್ಳು ಮಳರಿ ನಕ್ಲತಿಲ್ ಹೆಚ್ಚನ್ ಪೂರ್ತಿ ಮತ್ತೆ ಎತ್ತ ಮಗಿರ ನೀ ಇತ್ಲಿ ತುಮಕು ತೊಂದ್ರೆ ದತ್ತ ನಿದ್ದೆ ಐತಿ आणि हांव घरांत आसून कसं करचें गो न्हिदोच येत नव्हे. तुम कशी सೊಳ್ಳರಿ उलयता बसता निद्ದೆ ಐತಿ ये येती मक्कंत जोर नीद येतास. तू काही बेजार जाला म्हूण म्हाका गोतच गो हळे मा न्हिदोच नाटक करका नव्हे या दोघंय न्हीद पडल्या वरी नाटक करूया
फाल्ली कशी जाता कोणी तर सोड फाल्ली जाऊची धावून जाता ताईंची तर एक निता नाटक करूया या मिगेला कसंकी उल्लो का म्हणलं मैं त्या कसं उल्लो का म्हणून ಒಗ್ಗೊಗ್ಗಿ ಉಲ್ಲೈ ಮಕ್ಕು ಚೋರ್ ನೀ दत्तास तुमका नीद येताना निदोच नाटक करतात म्हणून म्हाका गोत्तस चिक्की बैसती 5 मिनिटांतू कसने बुड्डून वचना सुरवेर हांव सांगील प्रश्नाक उत्तर दियेती आज हॉटेलांत कसन दल्ले कसले तुम कितले कोप इल्ले आज होटलान तू तसल कसने लढाई नी दाय नी गो मग थोडे सामान दवकासिले हाडत म्हणून चरडा पै मम्माला अंगडी गेल हांव गेल्लेल पळोवन ती कोणकी चली येयली आपले हांव येवची भितरी तीन अन्नाला कसन उरलेले किती म्हणून म्हाका गोतना तीन कसं की चकुली दिल्ली खंय अन्नान तिके कितले दुड्ड दिला आनी खाण आनी बोर दिला खाण पुणी दिल्यार होडना जाल्यार दुड्ड नी दिवची म्हळ्यार हा गुर्तु परिचय ना तिल्यांक अशी प्रकारची समवे अन्ना ती कोण म्हण मावांक गोत्तस काय नवे ती कोण म्हण अन्न गोतना गो तीन सांगिल उतर आधार री अन्न ती आपल्या फ्रेंडाल ना ती म्हण लेखले आणि दुड्ड दिले असो एक पण केल्यार होडना ती चकुली दिल्या मो अनेक पण कोडबाल दिता निप्पट दिता रवे उंड दिता अशी करता आपले म्हळ्यार आम्ही खंय वच्चू गो इतले विषय वे तीन चक्कुली दिला ताजी तकीत मावान दुड्ड दिला आता ते चक्कुली चढ मलाक विकल्यार आमका लाभ नवे हा तुगेल मावाल सून होई गो अन्नक प्राय दिला कसं नाही कळलं म्हळ्यार तू काही कसं नाही कळलं गो कंच कंच रूपार चार येतात म्हणा तर कशी कळते सांग अंपर आम्ही खाऊन पडचे तत्वे ते चकुलीन तू कसं नाही घाल देऊ नशे ना खा जा म्हण सांगून पाय आणि कसं नाही दिवचे खाल्ली कुठले अन्न माती गुण पडचे तीन असेल पती चोर व्हरचे असेल कसं नाही जाल्यार कसं करचे आमगेल हॉटला एद्रक कशी आनंद मम्मल घर रश्मो तांगेल घरांतू सीसीटीव्ही अस सीसीटीव्हीचे फुटेज काण पळयल्यार कळटा ती चल्ली खंय दुखून आयली येतन कसन घेऊन आयली आमगेल हॉटला दुखून वतन कसन वेल्ली पुरा कळत नवे आता दल्लेल जाऊन गेले आणि चिक्की जागृती घेतल्यासय अनेक पण ता येईल तेदना तिगेल फोन नंबर कसने घेतलासय तुम्ही आणि मामालो एरनी कोप्पू नका ते हॉटलानी येऊ नक म्हण सांगू नका ते इतले दिवस त्यांनी हॉटला येऊन इतले दिवस वे वर्षान गटले दुखून त्यांनी हॉटलान तू असून आता एकदम तो हॉटला येऊ नक म्हळ्यार तांगल मना कितले दुःखदायक होई गो सुरेखा मिगेल दुखून होट चुकी दल्ले कसं नाही जाल्यार अन्न खाऊ हॉटला येऊ नक म्हण सांगचे ना जसिले यो देवा छे असो भाई सकणीची अन्न लगी चूकिदल म्हणू मापी निमगिता पाय दोर्नु मिगेल चूकी ಒಪ್ಪುಂಗ್ ಎತ್ತ ಹಾಮ बापसुलो इतले प्रीती असनो कशी तुम्ही सवले कसने जाऊ म्हणता मिगेल एद्राक आमगेल बाबाल एद्राक पर तुम्ही मावांक तेश प्र उरलेले भारी चुकी आता दल्लेल जाऊन गेले त्यानी सम करचे जायना आणि मुखार जागृत घेती तुम्ही उलयतात म्हणून बाप बरे मुखार येत मू उलोचक सम नाही ते मग कसने कळली गो सुरेखा को पहिले अन्न कसं की उरलेल गो हामे दलरी अन्नन केलेल सम नाही गो मावन केलेले पूर्ती सम म्हण हांव सांगता ना होई आता कालांतू कोणाक नंबूची कष्टाची जाल्यार कसेंकी त्यांनी एक हेल्प जाऊ म्हण केल्ली ती इतले काय त्यांनी लक्ष घातले दिलावे कसेंकी एक थोडे दूध दिवन असता ती तक्क तुम्ही अश कोरचे सम नाही म्हणता दायक मारे ती आता मग निद्दोच सोडी पाय सकणी उठलेलो अन्नल पाय दोर्नु मग क्षमापणे दी म्हण निमगिता दैत्वे हा दायत निदोया